आज पणजेन अशें जाल्लें आसा की सगळे कडेन अख्खी पणजे खणल्या, खंयच गाडयो पार्क करपाक जागो ना। आनी चडशीं गव्हर्मेंट ऑफिसां जी आसा ती पणजेन आशिल्ल्या कारणान विविध भागांतले लोक जे आसा ते पणजेन येता आनी पार्किंगेक जागो नाशिल्ल्या कारणान ते 1-2 मिनटां खातीर 5 मिनटां खातीर पार्किंग करून वता। अशा परिस्थितीन तांकां एक्चुअली ट्रॅफिक पुलीस देवन सारकें तांकां मार्ग दाखोवन एके कडेन पार्किंग स्पेस दवरूंक जाय आशिल्ली। कारण सिव्हील इंजिनियरिंगान सुद्दां एक ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनियरींग म्हणून सब्जेक्ट आसा, तातूंत रोडाचें काम कशा पद्दतीन करप आसता, म्हणजे सगळे रोड एका टायमार खणूंक जायना अशें शिकयल्लें आसता। म्हणून ती आज कोणाक म्हाका दिसता ते इंजिनियरींग लोक विसरल्या, हे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आसा ते। आनी अशा प्रकारे गाडयो खंयच्या खंय पार्क करच्यो पडटा, त्यो गाडयो उखलून ते खंय तरी सांताक्रूज व्हरून पार्क करता। म्हणून लोकांक जी असुविधा जाता ताज्या खातीर, कारण तांणी कितें व्हडलो क्रायम करूंक ना न्ही, हांगा तुमचो जागोच ना जर पार्किंगेक जाल्यार ऑफिसांनी कशें वचपाचें। म्हणून ते बाबडे खंय मेळटा थंय जागो एक बारीकसो आसता थंय पार्क करून लोक वता। अशा परिस्थितीन तो जर येता आनी ताजी गाडीच थंय ना, तो पयलींच सारको कन्फ्यूज जाता आनी ताका जेन्ना कळटा की गाडी हाडूंक जाय इतल्या पयस वचून ताका गाडये ती पयशे भरून हाडचे पडटा सोडून। म्हणजे हे जे प्रकार आसा तो ताबडतोब एक्चुअली बंद करूंक जाय। हांव पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात जो मंत्री आसा ताजे कडेन मागता, कित्याक तो एक वेळ स्वता तालिगांव रावता म्हणून ताजें पणजेन लक्ष ना दिसता बरें। म्हणून हांव ताकाय सांगूंक सोदता की हे जे पणजे घडटा ताका खंय तरी बाबा हातूंतल्यान मार्ग काड। कारण आतां ते आतां म्हण तांकां ऑर्डरूच आयल्या ते बंद करा म्हणून काम। म्हणून आतां सुद्दां ते पोलीस जे ट्रॅफिक सेल आसा तांकां खंय तरी सांगा तुमी लोकांच्या बऱ्याक आसा, फक्त फायनी आनी ते ओरबडून गाडयो व्हरा आनी फायनी घेया। कित्याक आज कितें जाल्लें आसा, ट्रॅफिक सेल जे आसता ते सारके रुल्स आमी पाळूंक जाय म्हणून आसता, पूण आज ते खंय तरी रेवेन्यू कलेक्टींग डिपार्टमेंट जाल्लें आसा आनी तांच्या तकलेन आज आसता की उबे रावन रेवेन्यूच कलेक्ट करप। गाडयेक लोकांक बाबा असुविधा जाता ती बाबा कशी सुदारली ताजेर कोणूच काम करिना, उखलून गाडयो व्हरता आनी ती सांताक्रूज पार्क करून येता। हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की हाजो कितें तरी तोडगो काडा।